पागिवन पावलून तिमोथाक बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या ह्या संवसाराच्या आशेक लागून देमास म्हाका सोडून थेसलोनिकाक गेलो. क्रेसेन्स गालेसियाक गेला आनी तीत दालमासिक. एकलोच लूक म्हजें सुरशीं आसा. मार्कूक तुजे बाराबोर घेवन ये, कित्याक तो म्हज्या वावरांत भोव आदाराचो. तिकिकुसाक हांवें एफेसाक धाडला. त्रोआसांत कार्पुसा कडेन पांगुरचेर दवरून आयलां तें येता आसतना हाड. तशेंच पुस्तकां मुद्दम करून चोर्म पत्रां. आलेक्सांद्र खानसारान म्हाका खूब वायट केलां. ताच्या कर्तुबां पोरमोणें देव ताका फारीक करतलो. तुमी ताची वाट सोड, कित्याक आमचे शिकवणेचेर तो एकदमूच आड गेला. म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेंच म्हाका तेंको दिलो ना, पूण सगळ्यांनी म्हाका सांडलो. हें तांकां बुजोना सावन, पूण म्हजे उद्देशी शुभ वर्तमानाची पूर्ण पुरगोटणी जावचे खातीर आनी सगळ्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. सोबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशाक गाजयतात. म्हणुया, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशाक गाजयतात. तुवें रोचल्याय तें सगळें तुका दिनवासून सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटीचे मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. सोबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशाक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशाक तुजी व्हडली कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा खोळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिळगेचे पिळगेक तुजी राज पदवी तोखता. सोबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशाक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीक आनी सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्याक समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. सोबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी मोहिमा मनशाक गाजयतात. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक. हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरांत आनी ते सुवातेर दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब, पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाचे दोनया लागीं आपले लुणें मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वसात, पूण लांगड्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोत्राय धरात. बोक्षें वो बुट्टी वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयचेय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घरांत शांती आसा अशें पयलींच म्हणात. शांती फाव आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन
तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावड्याऱ्यांक आपलो मुखासोर फावो. घराघरांनी भोंवू नाकात आनी खंयचेय नोंगरांत भितर सरशात, आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटेकारांक बरें करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोड, देवाचें राज तुमचें तान येवचें जालें. नियाळाक आदार. वाग एक भिरांकूळ जनवार. तो संवसांक मारूंक आपलें पोट भरता, पूण ताचें पोट भरलोलें आसत जाल्यार तो दुसऱ्या जनवारा वाटेन उणगोन पासून पळयना. मनशाची जिविताची आनी अदीक करून भावाटेची जिविताची गजाल हीच. आमकां देवाची भूक आनी ताण लागूंक जाय, आनी तेन्नाच आमी देवाक खतखत्यान सोदूंक लागतात. आयचे पयले वाचपान देमास ताका देवाची न्हय पूण फकत संवसाराची आस रूच आसली. ह्या खातीर तो देवाचो वावर सोडून पळून वेता. बागेवन पावलू मरोपर्यंत देवाचे मोगाची खबर पुरगोडटा. ताचेर जेरबोन मारतात, दांड्यांनी मारतात, फातरायतात, शेकी घुमटी कातरतात. देवाचे मोगाची ताण भूक लागलोलो बागेवन पावलू आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक फाटीं रावना. आयचे दिसा आमी बाग लुकाची परब समर्पितांव. एक वयस आनी त्या भायर शुभ वर्तमानांत बरयणार ताणें बागेवन पावलू बरोबर रावन जेजूची बरी खबर पुरगोटली, आनी होच वावर करतना ताकाय एक झाडार उमकळून मारलो. कितले सुभागी मनीस ते. देवाचें राज तांचे तांय आयलें. जेजू बेअस्तर जाणांक धाडले, त्याच भाशेन आयज तो म्हाकाय आपलो पाटलावदार कसो ह्या संवसारांत पाठयता. ताचे शिकवणी उदेशी येतेल्या कश्टां अदीक लिंक फुडो करूंक वावुरतलो. मागणें. सोयीक मेळटा तेन्ना जेजू तुजी उतरां नियाळूंक, दुसऱ्यांक शिकोवंक आनी बागेवंत देख जावंक आमचेशी तूं राव जेजू.